काणयेचें नांव शिलवती. बरोवपी वसंत भगवंत सावंत. प्रस्तुती काजल प्रकाश रायकर. शिलवती. शिलाची कूड दवरिल्ल्या सणाचो उजो बगबगत वयर सरलो तसो पळोवंक नजो जावन हांवें तकली धोंपराचेर दवरून दोळे धांपले. म्हज्या हातान पेटयल्लो उजो आतां म्हज्या नाजूक गोऱ्या शिलाक गोबोर करून वडयतलो ही कल्पना म्हाका सहन करपाक जाली ना. एक वेळ मोठ्यान रडून मन मेकळें करचें अशें खिणभर म्हाका दिसलें, पूण मरणाक आयिल्ल्या शेजाऱ्या सोयऱ्या मुखार हांव परत एकदां फकाणाचो विशय जातलो ह्या हुस्क्यान म्हाका आडायलो. शिलाची कूड घरा भायर काडीत सावन हांव ह्या लोकां कडेन जे पद्दतीन वागलां तें पळयल्यार म्हजे विशीं तांकां व्हडलीशी सहानुभुती उरिल्ली आसपाची ना हाची म्हाका खात्री आसली. मसणींतल्यान शेडीच्या निमण्या सोंपण्याचेर बशिल्ले कडेन फाटल्यान कोण कोण फुतफुत्तात तें म्हज्या कानार हय न्हयशें पडटालें. खिणांत असो किंवाटो येतलो म्हज्या मोगाच्या शिलाचो, तर खिणांत ताका दिल्लें उतर हांव पाळपाक शकलो हाचें समाधान म्हजें दुख्ख ल्हव करतालें. आरे, ताका हात लावनाका, सकाळचे भशेन चाळत तो. विचार पयलीं ताका हात दिवंक जाता जाल्यार. म्हज्या फाटल्यान उबो आशिल्लो कोण तरी उलयलो. हांवें रडकुरें हांसत दोळे उगडून तकली वयर काडली. म्हज्या मुखार दोग-तीग जाण उबे आसले. कर्तव्य म्हूण मरणयातेंत येवन म्हाका बुजवण दिवंक वावुरतल्या जायत्या जाणांचेर हांव सकाळ सावन तिडकलां. कोणाकोणाचो अपमानय केला आसतलो. तातूंतलेच हे मसणींतल्यान परततना म्हाका हात दिवंक आयिल्ले. थँक्यू म्हणत तांकां हात दितना हांवें सॉरी म्हणलें. आतां निवळ्ळो आसतलो. सकाळीं हाचे बायलेच्या मेल्ले कुडीक हात घालूंक गेल्यार कसलो आंगार आयलो हो. हांकां कितें खबर आसा मरणाचें? हे केन्ना कोणाच्या मरणाक आयल्यात? म्हाका आयकूंक येता अशें कोण तरी बडबडत आसलें, पूण हांवें फाटल्यान घुंवन पळयलें ना. सणाचो उजो आतां चरचरत पेटपाक लागलो. हें शिला, म्हजी बायल. फकत 1.5-2 वर्सांचो आमचो संवसार, पूण हाणें पळय म्हाका सतायलां, लजेत घातलां, सोंसपाचें न्हय. आनी सूख? ताच्या सांगाताक हांवें जें समाधान भोगलां तें खंयच्याय पुण्यात्म्याच्या नशिबांत येवंक ना आसतलें अशें. म्हाका हरशीं भितरल्यान तिडकशी मारची तेच्या विकशीतपणाची. पूण शिलाचें व्यक्तित्वच अशें आसलें. सगळो राग शीण सोडून ताच्या सहवासांत आपणाकूच विसरून वचचें अशें. शिला तशें आमच्या सोयऱ्यांचेंच, म्हजे धाकटे मावशे वटेन. मावशेल्या देराच्या लग्नाक हांवें ताका पयले फावट पळयल्लें. गोरेंच रुपेस्त ताका उठ्ठून दिसपी साडींत आपल्या इश्टिणीच्या घोळक्यान हांसत हांसत कितें तरी उलयतालें. हॉलांत चड लोक नासलो. न्हवऱ्या व्हंकलेक हात दिवन लग्नाक आयिल्ले लोक सकयल्या हॉलांत जेवणाक देंविल्ले. हांवूय हरशीं रोखडोच परततलों म्हूण सांगून म्हाका राव म्हटलें. तेवटेन बट होम घालपाची तयारी करतालो आनी हांव सुदबूद विसरून मोनेळ पडिल्ले भशेन शिलाक पळोवपाक गुल्ल आसलो. तुका पसंद पडलें काय कितें रे? सांग तूं. मनांत आसल्यार घालुया उतर रोखडेंच. म्हज्या खातीर जेवणाची प्लेट तयार करून घेवन आयिल्ल्या मावशेन म्हणलें. हांव हांसलो आनी मावशी कितें समजुपाची तें समजली. म्हजें जेवण सोंपचे आदींच शिला म्हज्या मुखार हजर जालें. म्हज्या कुशीच्यो 2-3 खुर्च्यो गुंडावन आपल्या इश्टिणी सयत बसलें. तुमचें प्रोफेशन कितें? शिलान पयलोच हो प्रश्न विचारलो तेन्ना खरें तर म्हाका भिरभिरी मारिल्ली. बरें, मावशेन सांगलें म्हण कितें जालें? चली मनीस जावनूय बेधडकपणान आपूण जावन फुडें सरप आनी सरळ प्रश्न करप, तेवूय बी प्रोफेशना संबंदान. इतकें फॉरवर्ड हें? लग्ना सारक्या विशयांत आमच्या जाणटेल्यांनी कांय चाली घालून दिल्यात.
सोयरिके संबंधान कशें उलोवचें, व्हंकलकारांनी कशें वागचें ह्या संबंधान. आनी हांगा तर व्हंकलच सरळ येवन न्हवऱ्याक प्रश्न करता. म्हजे तकलेंत हे प्रश्न घोळे खरे, पूण ती तिडक केन्ना पागळून गेली म्हाकाच कळ्ळें ना. शिलाच्या ओडलायण्या आवाजात जी मोळसाणशी आसली तिणें म्हाका नशाशी चडली. आनी ताच्या धाडसाचें कौतूक करचें अशे तिडवे प्रश्न करून हेर आदोगादाक लेगीत चक्रावन वडयता. पूण शिलाक एकय प्रश्न विचारचे बदला ताच्या दर एका प्रश्नाक हांव जाप दीत उरलो. इश्टिणीक म्हाजे कुशीन चल म्हूण सांगून ताणें म्हाका निमाणें जो प्रश्न विचारलो ताणें तर हांव निन्नळावनच पडलेल्या भशेन जालो. तूं खऱ्यांनीच जातलो मरे लग्न म्हजे कडेन? मागीर फाटीं बी सरचो ना मरे? अशी तिडक मारली म्हाका. अपमान जाल्ले भशेन दिसलें. सगळ्या उजीर ताचेर तापय काडून ताका लज करची अशें दिसलें. तुजे सारकी जायती पळयल्यांत म्हूण सांगचेशें दिसलें. पूण ओके देन अशें म्हणत तें हांसत उठलें. तेन्ना हांवेंय हांसत सी यू कशें म्हणलें म्हाकाच कळ्ळें ना. इश्टिणी सांगाता ते बुफेच्या हॉलांत वचपाक गेलें तेन्ना फाटल्यानच्यान सुद्दां पळोवपाक म्हाका तें सुंदरच दिसलें. पूण घरा कडेन वतगीर हांव चिंतपाक पडलो, कोणाच्या मोगान बी आसलें काय हें? कोणें फटयलें बी ना मूं हाका? पूण तशें जाल्लें जाल्यार हें आपूण जावन उलोवपाक येवपाचें? रातचो मावशेलो फोन आयलो. केन्ना करुया साकरपुडो? शिला सामकें खूश तुजेर. हांव बुरकुटलो. मावशेन शिला बायलांचे कॉलेजींत लॅक्चरर म्हूण सांगलें तेन्ना तर म्हज्या आंगांतल्यान उमेदशी शिरशिल्ली. ते राती म्हाका सारकी न्हीद पडलीच ना. साकरपुड्याक आयिल्ल्या म्हज्या इश्टांनी शिलाक पळोवन जी परबी भेटयली ताचे वयल्यान हांच्या काळजांत एक असूया जाल्या अशें दिसले बगर रावलें ना. पूण त्या दिसायभर हॉलांत शिलान म्हजो ब्रह्म देंवयल्ले भशेन केलो. साकरभात खाता खाता मिठाची कणी जिबेर येवची तशेंशें दिसलें म्हाका. सुवाळो सुरू जायत सावन ते कुशी कुशीकचेंच बशिल्ले खरें, पूण मुदी घालपाचो जेन्ना खीण आयलो तेन्ना कोणाक आयकूंक येवचें ना अशे पद्दतीन शिलान म्हाका विचारलें, पळय आजून तुका हांव तेकूंक ना. तूं खऱ्यांनीच लग्न जातलो जाल्यारूच म्हजें बोट धर. हांव जमिल्ल्यांक पळोवन हांसतालो खरो, पूण नाका पुडयो फुल्लेल्या भशेन जाल्ल्यो. धाडवाणां चिड्डून आयलीं. मुदी भिरकटावन मारची अशें दिसलें. पूण खीणभरूच शिलान बोट फुडें केलें तशें म्हज्या तोंडार हांशे फुल्ले. मुदी घालतना हांवें ताचें बोट धरलें तेन्ना तर हांव अख्खो झिणझिणयल्ल्या भशेन जालो. बरे मागपी हात दिवंक आयले तेन्ना तर तें म्हाका सामकें घश्टून उबें रावलें. हनीमुनाक गेल्ले कडेन फोटवाक बी रावतात तशें. पूण त्याय दिसा गुंडांतच वडयल्लें ताणें म्हाका. सुरवातीक सावन जे हात जोडून नमस्कार करून उबें रावलें ते निमाणे मेरेन. म्हाका सगळ्यांनी हात दिलो, पूण दादले जावं बायल शिलान कोणाकूच हात फुडें केलो ना. पूण सबंद वेळ ताच्या तोंडार हांसो फुल्लेलो तो मात अप्रुपाचोच. शिलाक ते संबंधान विचारपाचें धाडस म्हाका जालें ना. पूण ताच्या वागप्यांतल्या घुसपा गोंदळाचेर चिंतीत चिंतीत हांवें रात जागयली. म्हयन्याभऱ्यांत आमचें लग्न जालें. आपले वटेन सामके थोडे लोक येतले म्हूण थोडक्या भितर लग्न करुया म्हूण ताच्या बापायन आग्रो केल्लो. लग्नात पळयल्यार हिच्यो इश्टिणीच चडश्यो. घरचे 4-5 जाण दादले सोडल्यार आनी कोण ना. तेवूय बी कुशी कुशीकच शे रावताले. व्हंकलेक माळ घालपा वेळार अंतरपाटा कडेन मामान घेवन येवपाचें, पूण हें इश्टिणीच्या घोळक्या मदीं येवन आपुणूच उबें रावलें. तागेलो बापूय लेगीत परकी परकी कसो हॉलांत
वावरूत अशें म्हाका दिसलें. लग्नात हें कितेंय पूण अशें करतलेंच हाचो हुस्को म्हाका आसलो. पूण आपूण सामकें सवळें अशें दाखोवपाचो तें नखरो करिना मूं? हो प्रस्न म्हाका सव्यारूच पिडपाक लागलो. ताच्यो इश्टिणी हात दिवंक येताल्यो तेन्ना हें तांकां हांसत हांसत वेंग बी मारतालें. पूण कोणूय दादलो मनीस आयलो काय म्हाका घश्टून उबें रावन पयलींच हात जोडून नमस्कार करतालें. लग्नात नांवा पुरते विधी आसले. सगळ्या जाण्टेल्यांक पांयां पडपाचो जेन्ना प्रसंग आयलो तेन्ना तर ते म्हाका लजेंत वडोवपा सारकें वागलें. हांवें बापाय म्हऱ्यांत वचून ओणव घालून पांयांक हात लायलो. पूण हें जगावेल्यान हाल्लेंच ना. आसा थंयच ओणव घालून ताणें जमयेक हात तेकयले आनी पांयां पडटा म्हणत थंयसावनच नमस्कार केलो. ह्या म्हज्या शिला खातीर बापूय म्हाका पयले खेपे परकेसो दिसलो. लग्नाचे पयले रातीक तर ताणें म्हाका सामको कुवाड्यांतूच उडयलो. तागेले एक एक नखरे पळयल्यार हें म्हाका कितकें तिश्टयतलें काय ह्या हुस्क्यांतच हांव भाज्जेर लवंडलो. आवयच्या घरा ल्हानाचें व्हड जाल्लें चली भुरगें पयले खेपे पुरायपणान परक्याच्या सुवादीन जाता ते वेळार ताच्या मनांत संभ्रम आसतात. देखून ताच्या मनक कितेंय दुखत अशे रितीन घोवान वागूंक जायना अशें खंय तरी हांवें वाचिल्ल्याची म्हाका याद आसली. शिलाक हांव म्हऱ्यांत घेतलो तेन्ना ते कसलो सांवार करीत काय हें चिंत्ता आसतनाच शिलानच म्हज्या आंगार घालून घेतलें. हांव ताच्या वस्त्राक हात घालतलो तेन्ना तें आकांत करतलें अशें हांव धरून आसलो. पूण शिला म्हजे वेंगेत आयलें तें पुराय विवस्त्र. आपल्या हातांनीच ताणें सगळीं वस्त्रां देंवयल्लीं आनी आडांगी भुरग्या भशेन तें लेप कशी म्हज्या आंगाक भिड्डलें. ताचें हें अनपेक्षीत वागणें पळोवन हांव खऱ्यांनीच गणसणलो. शिदणलिकेचो वेवसाय करपी बायलो अशेच तरेन गिरायकाक पिसो करतात म्हणपाचें हांवें वाचिल्लें. पूण खिणात तो विचार हांवें फाफडून उडयलो. फुडल्या एकाय खिणाक दुबावाचें एक कुस्कुटूय मनांत हुमलें ना. सर्ग सुखाची अनुभुती म्हणटात ती हांवें ते राती अणभवली. कसलीच भीड लज धरिनासतना सबंद रातभर शिलान म्हाका रिजयलो. शिला कडेन लग्न जावन हांव खऱ्यांनीच जिखलो हें म्हाका ते राती पटलें. तेन्नाच्यान केन्ना काय रात येता अशें म्हाका जावंक लागलें. दिसाचें ताचें वागप कितलें संभ्रमाचें आसूं, म्हजे तकलेंत कितले दुबाव हळूहळू. रातचें तें म्हजे वेंगेत येतालें तेन्ना तें वेगळें कोण न्हय तर खासा म्हजेंच आंग कशें मेकळेपण म्हाका दिसतालें. शिलाक कितेंय दुखचें न्हय हाची जतनाय हांव घेतालो. मेकळेपणान ताका विचारून ताच्या वागपांतले गूण समजून घेवचे असो विचार जायते फावटी म्हज्या मनांत येतालो. पूण म्हजे शिला म्हजेर फुगार जायत म्हणपाचो म्हाका हुस्को दिसतालो. शिला सांगातान उमेदीन राती सारतना म्हाका घुस्पावून उडोवपी जायत्यो गजाली ताच्या तोंडांतल्यान आयकल्ल्यो. 11वेंत आसतना 6 म्हयन्याची परिक्षा जाले उपरांत ताणें हट्टान लागींचें हायर सेकंडरी स्कूल सोडिल्लें आनी बापायक पिडून म्हणटात तशें मोठ्या राटावळींनी 12 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या फकत चलयां खातीरच्या हायर सेकंडरी स्कुलांत एडमिशन घेतिल्लें. शिकपाक वतना ते लेडीज सायकल घेवन वताले आनी दनपारां पोटाभुकेर घरा पावता म्हणल्यार घामाघूम जातालें. लेडीज हॉस्टेलांत रावून ते BA आनी MA जाल्लें. सायकोलॉजींत स्पेशलायझेशन केल्ल्या शिलान MAत फर्स्ट क्लास मेळयल्लो. पूण ताच्या प्रोफेसरान स्वता फोन करून लेगीत ते कन्वोकेशन सुवाळ्याक वचून आसलें. ताका जायते जॉब ऑफर आयिल्ले पूण तें इंटरव्यूक लेगीत वचून आसलें. पूण बायलां खातीरच्या कॉलेजींत वेकन्सी आसा म्हणपाचें कळना फुडें आपूण जावन ताणें अप्लाय केल्लें आनी खोलायेन अभ्यास करून इंटरव्यू दिल्लो. कॉलेजींत येवपा वचपाक ताणें मोपेड घेतिल्लें. मोपेडीक कितेंय जायत जाल्यार तें सरळ घराच रावतालें.
तें बशीन केन्नाच भोंवलें ना म्हळ्यार खंयच्याच दादल्या कडेन ताणें केन्नाच लिफ्ट घेतली ना. बापाय वांगडा लेगीत वचपाचें ताणें बंद केल्लें. शिलाल्यो कांय गजाली आयकुपाक विचित्रश्यो लागताल्यो, पूण अशें कित्याक हो प्रस्न मात म्हज्या तोंडांतल्यान केन्नाच भायर सरलो ना. घरची सून आसुनूय म्हज्या बापाय कडेनूय तें उलोवपाक अनमनलेल्या भशेन जातालें. तेन्ना मात म्हाका ताची तिडक मारताली, पूण रात जाली काय सगळो राग शीण पोल जातालो. अशेंच एके राती शिलाचे कुडीचेर भोंवतल्या म्हज्या हाताक एक गांठ शी लागली आनी म्हजो हात दचकल्ले भशेन जालो. प्लीज चॅक वेदर इट इज अ लंप इन द ब्रेस्ट. हांवें म्हणलें तशें शिला आरमारीच्या हारशा मुखार विवस्त्रच उबें रावलें आनी एक हात माथ्यार दवरून दुसऱ्या हातान गांठ सांसोवपाक लागलें. इट्स नथिंग म्हणत तें परत म्हज्या आंगार लोंवडलें, पूण हे खेपे ताची वेंग सदळशी म्हाका दिसली. हांव फांतोडेचेर जागो जाल्लो तेन्ना पळयल्यार हे पिसे मुखार बसून नेटाचेर कितें तरी सोदता. हांवें हुस्क्यानच म्हज्या एका डॉक्टर इश्टाक फोन लायलो आनी ताच्या बरवंशाच्या खंयच्याय कॅन्सर स्पेशलिस्ट डॉक्टराची अर्जंट अपॉयंटमेंट घे म्हूण विनंती केली. त्या दिसाय शिलान बुदवंतपणां केलींच. नेटाचेर खंयच्या तरी लेडी स्पेशलिस्टाचो पत्तो सोदून काडून तिका ईमेल धाडून त्याच दिसा अपॉयंटमेंटय थारायली. भलायकेच्या बाबतींत तरी असली भुरगेपणां सोडूंक जाय हें शिलाक सारकें समजावन सांगचें अशें म्हाका दिसतालें, पूण एक जाप काडिनासतना हांव ताका घेवन ते बायल दोतोरीगेर गेलो. तिणें शिलाक बारीकसाणेन तपासलें. 2-3 खेपे आपोवन एक्सरे बायोप्सी केली आनी एक दीस आमकां बसोवन समजायलें. तो जस्ट एक बिनायन ट्यूमर सो दिसता. भिवपाची गरज ना. वाडटासो दिसलो जाल्यार काडुया. मेलिग्नंट नासल्यारूय काडुया. शिलान म्हाका मातसो भायर बस म्हणलो आनी दोतोरी कडेन खोलायेन भासाभास केली. परतुपाच्या वेळार दोतोरीन म्हाका मुद्दाम आपोवन घेतलो आनी तुजे बायलेची मेडिकल नॉलेज जबरदस्त म्हूण म्हज्या मुखार शिलाक परबी दिली. आमी घरा परतली खरी, पूण शिला आपलें खेळकरपण दोतोरीगेर विसरून आयला काय अशें म्हाका दिसलें. दुसऱ्या दिसा शिलाक कळनासतना हांवें दोतोरीगेर पासय मारली तेन्ना तिणें सांगिल्लें आयकून म्हाका घाम फुटलो. हांव खात्रीन सांगतां, इट्स अ केस ऑफ मॅलिग्नंट कार्सिनोमा. बऱ्याचशा हॉस्पिटलांत व्हरून कॅमियोथेरपी जाता तितके बेगीन सुरू करप हेंच योग्य. हांवें तिका तशें धाडस दिलां, पूण ती कितकें मनार घेता ताचेर चड अवलंबून आसा. एकेच सुवातेर सद्या मातशें दुखता अशें म्हणटा तें, पूण सेल सांगात बळत रावतलें. फुडारांत कितें कितें जातलें हाची ताकाय पुराय कल्पना आसा. आनी एक गरजेची गजाल सांगतां, ह्या ट्रिटमेंटा वांगडाच ताका स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्रामांतूय इन्वॉल्व करूंक जाय. ते रिकवर जावपाची म्हाका पुराय आशा आसा, पूण ताणें आपलें चिंतप जर बदल्लें ना जाल्यार पिडेन मरता ताचे परस पयलीं हें मानसीक दुखण्यान मरतलें. दोतोरीन सांगिल्लें एकान एक उतर फुडल्या कांय दिसां भितर म्हाका पटपाक लागलें. कसलीच ट्रिटमेंट घेवपाक ते तयार जाले ना, पूण एक प्रोफेसर शिकिल्ले चली तुवें असल्या प्रसंगात कशें वागचें हाची चलयांक बायलांक देख घालूंक दिवंक जाय. बी पॉझिटिव्ह अशें हांवें ताका 1000 फावटी सांगलें, पूण सायकॉलॉजीचें स्टुडंट आशिल्लें शिला म्हाका बदल्लें ना. हांव तुजे कडेन लग्न जाल्लें तें तुजें जिवीत खुशी करपा खातीर. एक रोगी जावन जिवीतभर तुका आडखळ जावन रावप म्हाका पटना. आय वॉन्ट टू से गूड बाय. प्लीज सपोर्ट मी. अशें म्हणत एकदम ते पयले खेपे रडलें. दिसान दीस शिलाची भलायकी हालत रावली.
एके राती म्हजे विंगेत दुख्खान गळयता गळयता ताणें म्हणलें, म्हाका तुजे कडल्यान एक उतर जाय. जेन्ना हांव मरतलें तेन्ना म्हाका खबर ना, पूण तुवें एक काम करूंक जाय. म्हजें मडें भायर काडून मसणीत सरणार दवरून उजो लाय मेरेन म्हजे कुडीक तुजो सोडून दुसऱ्या दादल्याचो हात लागूंक जायना. दुख्खान गळयत हांव वग्गीच रावलों. पूण ताचे फाटली काणी शिलान जेन्ना म्हाका सांगली तेन्ना मात ताचो हात म्हज्या दोनूय हातान धरून हांवें उतर दिलें. शिलाचें मरण लागीं लागीं पावता हें हांव दर दिसाक अणभवतालों. जे फांतोडेर ताणें जीव सोडलो ताचे आदले राती ताणें म्हाका दोळ्यांनीच विचारिल्लें, म्हाका दिल्लें उतर याद आसा न्ही? लोकांक कळून गर्दी जावचे पयलीं शिलाची कूड मसणीत पावोवपा खातीर हांवें खटपट केली, तरी जायते जाण जमलेच. बायलांक लेगीत शिलाक पिंजर साकर घालपाक हांवें दिली ना. म्हजें वागणें पळोवन बापायनूय हेरांक भायर थातारून धरलें. शिलाक किरवडीर दवरपा खातीर 4 जाण फुडें सरले. तशें तांकां आडायत हांवें जाता तितक्या नमळपणान तांकां सांगलें, मातशें सांबाळून धरात आं. चुकून सुद्दां तुमचो हात तिच्या कुडीक लागूंक फावना. प्लीज टेक केअर. तांणी शेंद्रेच्या एका पोताक धरून मडें आंगणांत पावयलें आदी ते थंयच्यान नाच जाले. शेंद्रे वयल्यान किरवडीर दवरपाक कोण कोण फुडें सरताले, पूण हांवें तांकां हातांनीच नाका म्हणलें. एक हात माने पोंदा आनी दुसरो हात पांयां पोंदा घालून हांवें जाता नजो करून शिलाक उबारलें आनी किरवडीचेर दवरलें. वयले खेपे म्हाका जमता तशें सूम आवळून घेतलें. मरणाक आयिल्ले लोक म्हाका खेबाडांनी पळयतात हाची म्हाका जाणीव आसली. तरी हांवें बापायकच फुडें आपयलो आनी एके वटेन किरवडीच्या दोनूय लांब कोण्याक धरून दुसऱ्या वटेन हांवें धरलें आनी पिकपीच्या फाटल्यान तेकोवन किरवड मसणींतल्या सोंप्यार दवरली आनी जाणट्या बापायक त्रास जातात हाचेर लक्ष दिनासतना तशीच किरवड सरणार चडयली. किरवडीचें सूम कापपाक कोयती सुद्दां घेवन फुडें सरलो ना. शेंडीत रावन सगळे म्हजी घरामत पळयत आसले. हांवें सूम कापलें, कोणे ओडून काडले. सरणार दवरपाक लाकूड घेवन आयिल्ल्याच्या हातांतल्यान हांवेंच लाकडां घेवन वेवस्थीत सरणार धाडलीं. चूड घेवन एकदांची पेटयली आनी खिणभर हांवें दोळे धांपले. बापायन हाताक धरून म्हाका शेरीच्या सोंपणार हाडून बसयलो. उजो भगभगतच आसलो. खांदार मडकें घेवन सरणा भोंवतणी प्रदक्षिणा काडीत उदक वारोवपा खातीर म्हाका उठयलो तेन्ना मसणीत सगळे मेळून 8-10 लोक आसात आनी चडशे जाण म्हाका हडकूंक लेगीत नासतना मसणींतल्यान परतल्यात हें हांवें ताणलें. स्वाभावीक तांकां राग आयला आसतलो म्हज्या तुसडेपणाचो. मेल्ली कूड म्हणल्यार देवा समान. वगीच यात्रा काडटात तिची आनी हो हात लागूंक जायना म्हणटा. आमी कितें मरणा केली ना हाचे पयलीं? अशे विचार खात्रीन तांच्या मनांत आयले आसतले. हांव एक फकाण. शिकून लेगीत जनावर अशें तांकां दिसलां आसतलें. पूण कितें म्हूण समजावं आसलो हांव तांकां? म्हाका राग तर नाच कोणाचो. राग आयल्यार म्हज्या शिलाचोच येवपाचो. ताचेच खातीर हांवें केलां हें सगळें, ताका दिल्लें उतर राखपा खातीर, ताच्या इश्टिणीची गजाल आयकून. शिलाची इश्टीण आसली, एक जिवा भावाची. 5वी धरून वांगडाच शिकतालीं तीं दोगांय. दोगांनी लागींच्याच हाय सेकंडरींत 11वेक एडमिशन घेतिल्लें. दोगांयचें येवप वचप खावप भोंवप वांगडाच.
पारव्याची जोडी म्हूण चाळयताले खंय तांकां. एकल्याक लागल्यार दुसऱ्याक चुरको येवचो इतकी दाट इश्टांगत. पूण एका दिसा अनपेक्षीतच घडलें. दिवाळेच्या सुटयेंतल्या एका क्लासाक साकून परततना सांजे वेळच्या वेळार बशीची वाट पळयत ती बस स्टॉपार उबी आसली. इतक्यांत 2 जाण मोटारसायकलीन येवन तांच्या म्हऱ्यांत थांबले. एकलो देंवलो आनी सरळ शिलाचे इश्टिणीक घट धरून तिचो बळजबरीन कीस घेतलो. शिला फातर जावन पळयतच उरलें. आशी कुशीक गर्दी जाल्ली. सगळे जाण मोठ्या मोठ्यान हांसूंक लागले. पैज जिखलो म्हूण त्या तरणाट्याच्या वांगड्याच्यांनी ताका परबी दिली. शिलाचे इश्टिणीचेर वागरे पडलेल्या भशेन जाले. ते रडत रावले. शिलान ताका पुलिशेंत तक्रार दिवया म्हूण समजायलें, पूण तें आयकलें ना. रिक्षा करून शिला ताका घरा कडेन घेवन गेलें. आपल्या आंगाक भंगडां पडल्यान शी दिसता. हांव बश्टलाशें दिसता अशें तें रडत रडत शिलाक सांगतालें. इश्टिणीचे आवयक धुवेचेर मातशें लक्ष दवर म्हूण सांगून शिला घरा कडेन परतलें, पूण घरा कडेन पावचे पयलींच तांगेर रकाद पावलो. इश्टिणीन बांयत घालून घेतलें म्हूण आयकून शिलान एक दुख्ख गळयलें ना. तोच तरणाटो इश्टिणीक सोडून आपल्याक बश्टावन गेल्यार कितें जातलें आसलें हो प्रश्न शिलाक घुस्मटावंक लागलो. दुसऱ्या दिसा बापूय ताका इश्टिणीच्या मळणाक घेवन गेलो तेन्ना तिच्या पांया कडेन बसून शिलान एक सोपूत घेतलो. जिवितांत खंयच्याच दादल्याचो स्पर्श म्हाका जावंक दिवचें ना. म्हज्या कुडीक हात लागतलो तो फक्त म्हज्या घोवाचो. चुकून सुद्दां दुसऱ्या दादल्याचो हात लागत जाल्यार हांव जीव दितलें. शिलान त्या रातीक ही काणी म्हाका सांगिल्ली आनी एक मागणें केल्लें. आयजवीर हांवें म्हजें उतर पाळ्ळां. हांव जाणां हांवें तुका जायतें पिडलां, पूण आनी एकच उपकार कर म्हजे खातीर. मरतगीर लेगीत म्हाका कोणाचो हात लागचो न्हय अशें दिसता. शक्य आसल्यार म्हजे खातीर इतलें कर. सरणा भोंवतणी तिसरी भोंवडी मारून हांवें मडकेची हात सोडलो. तशी सकल पडून मडकी फुटली. फाटल्यान पळयनासतना मसणींतल्यान भायर सर अशें म्हूण बापायन म्हाका सांगलें. हांवें फाटल्यान पळयलें ना, पूण म्हजे कडेन पळयत समाधानान म्हजें शिला जलून घेतना आसतलें हाची म्हाका खात्री आसली.